नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। गोंयांत एनजीटी कोर्ट रूमाची व्यवस्था करूंक कितलो वेळ लागतलो? हायकोर्टाचो सरकाराक प्रश्न। सरकार म्हणटा सुवात ना, हायकोर्टान धरला ताणून सरकाराक जापेक सप्तकाची मुजत। कर्नाटकाच्या दबावाखाला येवन आपल्याक म्हादय केसी वेल्यान काडिल्लो पर्रीकार मोदीन परत हाडलो। कर्नाटकाकडेन चर्चा करूंक हरकत ना, ESG नाडकर्णीचे हेड ऑन। मटक्याचे केशींत बाबू आनी बाबल कवळेकार दोगांकय शुक्रार मेरेन अंतरीम थाकाय। पुलिशेन से दिवंक मागिल्लो वेळ, अटकपूर्व जामीन अर्ज 29 तारखेर कोर्टा मुखार। कसिनो बोट लकी 7 मिरामार आनी सप्तक भर तरी हुमकळटली। मांडवीत वरून 24 सप्टेंबर मेरेन अंडर वॉटर सर्वे करपाचे कंपनीक हायकोर्टान दिल्ले शेड्यूल शेळयलें। मिनाची येणावळ फक्त 3%। गोंय मिनाचेर निंबून ना। सरकाराच्या स्ट्रॅटेजिक प्लानाक लागून कामां चालूच। ट्रकवाल्यांनी रेटीचेर ताणून धरचे न्ही, मुख्यमंत्र्याचे शिनाल। तिळारीचे सगळे काम 2019 मेरेन तडीक लावपाचे WRD मंत्री पालयेकाराचे टार्गेट। चडशें काम जालां, थोडे उरलां। प्रकल्पाचेर दवरल्या PM ओन देखरेख। आणि फिलिप पिंटो यादस्तीक टेबल टेनिस सर्तीत मल्लिका गोगोय, धीरज राय वस्ताद, सनिशा शेट्टीक 2 गटांत जैत। गोंयांत एनजीटी कोर्ट रूमाक जागा ना म्हणून सरकारान हायकोर्टाक सांगलें खरें, मात कोर्ट तितल्याचेर राविल्लें ना। जाग्याची व्यवस्था करूंक कितलो वेळ लागतलो काय म्हूण कोर्टान सरकाराक विचारलां। 3 ऑक्टोबराक फुडले सुनावणेचेर सरकार रिप्लाय दितलो। हायकोर्टान एनजीटीच्या अध्यक्षा कडल्यान गोंयांत सर्किट बेंच बसोवपा विशीं मत मागलां। पयलीं पुणे बेंचाच्या प्रिसायडिंग न्यायाधीशा कडच्यान जाप मागिल्ली। पणजे पोन्न्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंगेत तशेंच पाट्यावेल्या स्पेसीस बिल्डिंगेत एनजीटीचो सर्किट बेंच बसोवंक जागो ना म्हूण सरकारान सोमारा हायकोर्टाक सुनावणे वेळार सांगलें। एनजीटी सर्किट बेंचा खातीर जागो तयार करपाक कितलो वेळ लागतलो ताची जाप कोर्टान 3 ऑक्टोबर मेरेन सरकारा कडच्यान मागल्या। 12 सप्टेंबराक हायकोर्टान दिल्ले ऑर्डरीत एनजीटीच्या पुणे बेंचाच्या प्रिसायडिंग जुईजा कडल्यान गोंयच्यो एनजीटीच्यो केसी दिल्ली व्हरपा विशीं मत मागिल्लें। सोमारा सुनावणे वेळार एडव्होकेट जनरलान ह्या केसीत हायकोर्टान एनजीटीच्या चेअरपर्सना कडच्यान मत मागचें म्हूण हायकोर्टाचे नजरेक हाडून दिलें। ते प्रमाण हायकोर्टान 12 सप्टेंबराच्या ऑर्डरीत दुरुस्ती केली। आता एनजीटीच्या अध्यक्षा कडच्यान गोंयांत एनजीटी सर्किट बेंच बसोवपा विशीं कोर्टान मत मागलां। हायकोर्टाचो रोख पळयल्यार सरकाराची एनजीटीचे गोवा सर्किट बेंचांतल्यान सध्या तरी सुटका ना। सरकार का कू करता, मात कोर्टान विशय लावन धरला। एनजीटीच्या अध्यक्षाचे जापेचेर विशय एक वेळ मेकळो जावं येता। गोंयांत सर्किट बेंच आसल्यार चड बरें म्हूण एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उलयलो। तुमचे आयडियल सजेशन कितें की गोंया भितर सर्किट बेंच आसचो काय दिल्ली आसचो? नाही, गोंयांत सर्किट बेंच आसचो, बट इफ यू पर्सनली आस्क मी फॉर द बेनिफिट ऑफ इकॉलॉजी एंड एनवायरमेंट, दिल्ली इज अ डिफरंट काइंड ऑफ सेटअप. Delhi, there are 5 judges sitting. There are appreciation of the matter is much better. And Delhi is after all a principal bench. You have an advantage of a Supreme Court judge hearing you. So therefore, I would personally prefer either Bombay or Delhi, but certainly not Pune. Pune is most inconvenient. What about Goa? Goa is best. That's what I started saying. Goa is the best. Have it for 4 days in a fortnight, 4 days in a month. Whatever it is. When I was Advocate General, we had tried to do it. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कर्नाटकाच्या सगळ्या पक्षांचे खासदार आणि मुख्यमंत्र्याच्या दबावाखाला येऊन केंद्रीय कायदो मंत्र्यान आपल्याक म्हादय केसी वेल्यान काडिल्लो पर्रीकार मोदीन मदीं पडून आपल्याक परत हाडलो असो सनसनाटी खुलासो देशाचो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हेडॉनात केला। गोंयची बाजू ट्रिब्युनलांत स्ट्रॉंग आसा म्हूण कर्नाटक आतां चर्चेची भाशा करता।
गोंयचे हित सांबाळून चर्चा करूंक हरकत ना अशें मत तांणी मांडलां. तुमकां त्या केसींतल्यान पयस व्हरपाचो प्रयत्न जालो आनी परत फायट बॅक करून त्या केसीचेर तुमी परत आयले. वॉट वॉज द रियल स्टोरी एक्झॅक्ट? द स्टोरी वॉज कर्नाटका बॅडली लॉस्ट ट्वायस. फली नरिमनाक काडिल्लो ताणें. फली नरिमन जे आमच्या देशाचो प्रख्यात बरो वकील सारको, ताका कर्नाटकान हाडलो आमच्या अगेन्स्ट. गोंयांक हांव रिप्रेझेंट करतालो आनी बाकीचे आमची टीम. दोनूय वेळा तांकां यश आयलें ना, गोंयांक यश मेळ्ळें. आतां तांचो असो समज जालो की नाडकर्ण्याक जर कुशीन काडलो, म्हाका जर कुशीन काडलो जाल्यार तांची गाडी बरी सुरळीत चलतली अशें तांचे कितें समज जालो. आनी कर्नाटकाचे तो समज बऱ्याच अंशी बरोबरय आसा. पूण 22 खासदार कर्नाटकाचे इन्क्लुडींग बीजेपी धरून आनी मुख्यमंत्री कर्नाटकाचो वचून लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळे. आनी हे इंटरस्टेट डिस्प्यूट पळय आसा तातूंत नाडकर्णी हो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. सो तो भारत सरकारचो. ताणें हांगा एपियर जावप बरोबर जायना. आतां हांव एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तातूंत एपियर जायना. हांव म्हादय प्रकरणांत सुरवातेक पसून आसा एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. बरोबर. आतां इट हॅज गॉन टू सच अ लेवल दॅट टुडे टू विड्रॉ वॉज नॉट अ प्रॉपर थिंग. नाव फॉर्च्युनेटली मनोहर पर्रीकर तेन्ना आशिल्लो. लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोंयचे जे पळय मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळेचे, ताणें प्रधानमंत्र्याक बरयलें. मनोहर पर्रीकर ऑल्सो इंटरव्यू. आनी मागीर ही सगळी जातकच प्रधानमंत्री इंटरव्यू. आनी प्रधानमंत्र्यान म्हाका सांगलें तूं परतो चल म्हणून म्हादय गोंयच्या खातीर हें कर. सो गोवा शूड बी एटर्नली ग्रेटफूल टू द प्रायम मिनिस्टर फॉर परमिटींग मी टू अपियर. इट वॉज ऑल पार्टी पॉलिटिकल एफर्ट ऑफ कर्नाटका की तुमकां त्या केसींतल्यान कुशीक काडपाचें. जेन्ना आज कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणटा की चर्चा करची किंवा गोंयची मुख्यमंत्र्यान गोंयची काँग्रेस लिडरां बरोबर चर्चा करची किंवा कर्नाटका बरोबर चर्चा करची, तुमचो एडवायस कितें सरकाराक? चर्चा करची काय चर्चा करची? बेसिकली हो प्रश्न काँग्रेस बीजेपी हांचेर अवलंबून ना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयचें हित सांबाळचें, कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान ऑब्वियसली कर्नाटकाचें हित सांबाळचें. पूण हे सगळें आसतना इट इज पॉसिबल and there have been cases where all three can sit and resolve. समज तुमकां एक प्रोजेक्ट करूंकच जाय, it could be a common project of all the three states where all three states would benefit. जशें नर्मदा केला तशें. सो इट इज पॉसिबल. सो चर्चा केली म्हणून हातूंत कितें वायट न्ही. चर्चा म्हणजे कितें आसा, आमी वी आर स्टेट्स ऑफ द फेडरेशन कॉल्ड युनियन ऑफ इंडिया. भारताचे आमी सगळे भाग. सो आमी चर्चा करपाचीच, करूंकच जाय. चर्चा न करची ह्या मताचो हांव न्ही. ती चर्चा करूनच रिजॉल्व करूंक. एट दीस मोमेंट जेन्ना आमी ट्रायब्युनला भितर इतल्या स्ट्रॉंग पोजिशनाचेर आसा, तुमी सरकाराक एडवायस करतले की सायमल्टेनियसली चर्चा? ना, ते कितें आसा, बिकॉज वी आर इन अ स्ट्रॉंग पोजिशन, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर पत्राचेर पत्रां बरयता की चर्चेक यो म्हणून. इफ वी वर नॉट इन अ स्ट्रॉंग पोजिशन तो पत्र बरोवपाक वचचो नाशिल्लो. इट्स अ सिंपल थिंग. Should we encash that advantage? We should. What is wrong with it? You can always talk. Talking is no problem. गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो पळय आसा मनोहर पर्रीकरा सारकेलो, तो गोंयचेच हित सांबाळटलो. तो कितें चर्चेक दोन चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, जाणें नो ऑब्जेक्शन दिलें तें तूं जाणा. सो तसलें कांय करपाक पर्रीकर वचचो ना, म्हाका जाल्यार दिसना. मटक्याच्या केशींत मडगांव सेशन्स कोर्टान विरोधी पक्ष फुडारी काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकाराक थाकाय दिल्या. क्रायम ब्रांचीन से दिवंक वेळ मागिल्ल्यान बाबू शुक्रार मेरेन भितर पडपाक शकना. ह्याच प्रकरणात बाबूच्या भावाकय कोर्टान तशेंच अटकपूर्व रिलीफ दिला. बाबू आनी बाबूच्या भावाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज 29 सप्टेंबराक कोर्टा मुखार येतलो. बाबू कवळेकाराचो मडक्याच्या केशींत रोल कितें ताचेर क्रायम ब्रांचीचो से येवपाचो उरला. क्रायम ब्रांचीन वेळ मागिल्ल्यान बाबूच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी शुक्रार मेरेन फुडें धुकल्ल्या. तो मेरेन बाबूक थाकाय. बाबून मडगांव कोर्टात अटकपूर्व जामीन मागला. ताचो टायम मागला, 3 दिसांचो टायम मागला. ताणें एप्लिकेशन केलां की आमकां 3 दिसांचो टायम जाय रिप्लाय फायल करपाक, आनी त्या खातीर मॅटर 29 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर परती आर्ग्युमेंटा म्हळ्यार से फायल करपा जातली. मागीर त्या प्रमाणे तेची डिपेंड केन्ना आर्ग्युमेंट जाता ते कांय.
बेल एप्लिकेशन जी फायल केल्ली ती बेल एप्लिकेशनाचेर तांचें ऑब्जेक्शन कितें आसा ती से डिटेल से येता पुलिसां कडल्यान सो ती आज फायल करपाक आशिल्लें ती आज से तांणी तांची कितें तरी रिजन्सां लागून तांणी सांगलां की आमकां मातसो टायम जाय म्हणून सो तांणी त्या विशयान एप्लिकेशन मूव केलां प्रॉपर की आमकां 3 दिसांचो टायम जाय सो त्या खातीर जजान तांकां टायम दिला कारण आमकांय बी इंट्रीम ऑर्डर आसा सो आमकांय बी प्रॉब्लम ना म्हणून आमी बी ऑब्जेक्ट कांय केलें ना एप्लिकंटाचे एपियरन्स कंपल्सरी कोणी सांगना नॉट रिक्वायर्ड नॉट नेसेसरी आर्ग्युमेंट त्या टायमार कोर्टाक ताची प्रेझन्स कंपल्सरी ना मागीर कोर्टाचे ऑर्डर कितें त्या प्रमाणे मागीर फुडें विचार कोर्टान हार्ड म्हणून कांय सांगलें ना तेच सांगलें की इंट्रीम बेल एप्लिकेशन ग्रांट जालें इंट्रीम ऑर्डर जाल्ली आसा सो ताका अरेस्ट जावपाचे ते कांय चान्सीस ना ती इंट्रीम ऑर्डर कंटिन्यू जाल्या टील 29. मटक्याचे केशीत बाबूचो भाव बाबल कवळेकाराय मडगांव सेशन कोर्टात अटकपूर्व जामिनाक गेल्लो. ताकाय कोर्टान अटकपूर्व अंतरीम थाकाय दिल्या. कोर्टान क्रायम ब्रांचीक शुक्रार मेरेन से दिवंक सांगल्या. समन्स आशिल्ल्यान बाबू कवळेकराचो भाव बाबल सोमाराक क्रायम ब्रांचीत वचून आयलो. मात थंय संबंदीत ऑफिसर नाशिल्ल्यान आतां परत आपयता तेन्ना येता म्हूण तो सांगून आयला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आनी सावयो डायस. Give a break.